बाबा भयणींदो, आयज काळजाच्या उमाळ्यांनी भरून आमी हे पुरबेक आजीर जाल्या. बागयोंत फ्रांसिसाचें दर्शन घेवंक आमी हे सुवातेर आयल्या. आनी आयचे पुरबेचो विशय जेजून केलां तशेंच बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. ऑस्कर वायल्ड हो बरोवपी लेखक, एक पोएट, कविता रचपी, तशेंच काणयोय बरोवपी. आनी ताणें एक काणी बरयली आनी ही काणी ताकाच बरी लागली. ही काणी अदीक फामाद जाली. इट बिकेम फेमस. ही काणी ह्या वेळार आयकुया. जेजूकूय स्वर्गार तावन देंवलो आनी एके सिटींतल्यान पासार जावपाक गेलो. पासार जातालो, सिदादींतल्यान पासार जातालो. तेन्ना ताका एक बेबद्याचो आवाज आयकूंक आयलो. अ पर्सन हू वॉज अ ड्रंकर्ड, ही हर्ड हीज वॉयस. आनी तेन्ना जेजूक तो सांगूंक लागलो, हो ड्रंकर्ड, हो बेबदो जेजूक सांगता, जेजू, म्हाका लेप्र जाल्लें आनी हें लेप्र तुवें म्हजें बरें केल्लें. जाल्यार तूं हे भाशेन कित्याक? आनी तो मागीर सांगता, हांव आनी कितें करूं? हांव आनी कितें करूं? मातशें मुखार गेल्या उपरांत खंय जेजू ताका एक मनीस मेळटा, आनीक एकलो मेळटा. तो लूज वुमन, एकी लूज शिंदूळ ओस्तोरे सांगाताक आपलें जिवीत सारतालो. आनी तेन्ना जेजू ताका विचारता, तूं तुजो आत्मो हे भाशेन पिड्यार कित्याक कोत्ता? आनी हो मनीस जेजूक म्हणटा, जेजू, हांव कुड्डो आसलोलो, तुवें म्हाका बरो केल्लो. हांव कुड्डो आसलोलो, तुवें म्हाका बरो केल्लो. जाल्यार आतां हांव कितें करूं? तसोच मुखार पावता सिदादीच्या एंड पॉयंटाक पावता. सिटीच्या एंड पॉयंटाक पावता. तेन्ना एक जाणटो मनीस रडटा थंयसर. आनी जेजू ताका विचारता, तूं कित्याक रडटा? आनी जेजूक, बाबा भयणींदो, तो अशें सांगता, तुवें म्हाका मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो न्हू. हांव आतां कितें करूं? बाबा भयणींदो, पेद्रूचे सासू मांयक जेजून बरी केली तेन्ना ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. शी गॉट सेकंड चान्स एंड शी स्टार्टेड सर्विंग Jesus. बाबा भयणींदो, आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलो आत्मो विबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? ही उतरां ताच्या कानाचेर पडली आनी हे तरेन बोगोर ती उतरां पडोन
ताच्या जिविताचेर आस्पाव जालो. जिवितान कितें तरी भितर सरलें, सगलें सोडलें, जेजूक धरलो आनी जेजूचे दिशेन फुडें गेलो. आयज ताचें आमी दर्शन घेवंक आयल्या. देवाचें दर्शन ताचे उद्देश. बाबा भयणीदो, आमी बावतिजम घेता तेन्ना एक कार्यान भितर सरता. प्रवादी, याज्ञिकी आनी राजकी. आनी राजकीय कार्य जेजू आमकां दिता तेन्ना आपूण सेवा करूंक आयला, घेवंक येवंक ना. आमी दोतोन शिकता तेन्ना जण एकलो आमकां शिकयल्लें आसा, देवान तुका कित्याक रोचला रे, आनी जण एकलो आमी गोडेक जण एकल्यान आमी जबाब दिला आपलो मोग करूंक, आपली सेवा चाकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्ग भोगूंक. जेजून केलें तशेंच बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. बाबा भयणीदो, जेजून सेवा केली, जेजून सेवा दिली, सगल्या सवें तो सोगोट जाला. आयच्या तिनूय वाचपांनी होच संदेश आमकां मेळटा. बाबा भयणीदो, पयल्या वाचपान जेरमियास प्रवादी आमकां सांगता, देव ताका म्हणटा, अरे जेरमियास, तूं म्हजो मरे, यू आर मायन, हांवें तुका विंचला. आनी जेरमियास कितें गाय म्हणल्यार विंचला म्हणटकूच वचपाचे सुवातेर जेरमियास आडकूड घालता, ऑब्स्टिकल्स घालता. आनी तेन्ना देव ताका परतून सांगता, हांव तुज्या सांगाताक सदां काल आसतलो, हांव तुका मजत दितलो, टेक माय हेल्प एंड गो फॉरवर्ड. आनी जेजू ताका आपलो आदार दिता. देव ताका आपलो आदार दिता. दुसऱ्या वाचपान बाबा भयणीदो, सेवेचें म्हणयारपण चलयता तेन्ना बागयोंत पावलो आमकां सांगूंक सोदता. म्हज्या जिवितान जायतें आयलें, म्हज्या जिवितान कांय फावटी निराशीपण आयलें, म्हाका तें भोगूंक पडलें, पूण देव म्हज्या सांगाताक आसलो. देवान म्हाका सांडूंक ना आनी हांवें देवाक सोडूंक ना तसल्या वेळार. आनी तिसऱ्या वाचपान बाबा भयणीदो, बेआस्तर जाणांक धाडटा. आदल्या कोरांत बाबा भयणीदो, मोइजेस 70 जाणांक विंचता, जाणवायेच्या मनशांक, शास्त्र्यांक विंचता. कित्याक ताका देव तें सांगता, तुका आदार कसो तांकां विंचून काड. लोकगणतेच्या पुस्तकान आमकां हें मेळटा. आवेसवर 11 वोळ 16. जेजू नवो मोजेस खिरीत भाशेन आपल्या शिसांक पाठयता आनी हे तरेन बाबा भयणीदो, सेवा चाकरी करूंक जें हांवें कितें केलां तें तुमी वचात आनी तुमी तशेंच करात. वाटेर कोणाक वळखिनाका आतां. डोंट रेकग्नायज ऑन द वे एज यू गो. कित्याक जाणा तूं? कित्याक? तुमी थंय वेळ पिड्यार करशात. पयलीं देवाचें राज पुरगोट जावपाक जाय आनी हें तुमच्यांतल्यान जावपाक जाय. ताका लागून तुमकां हांव धाडटां. बाबा भयणीदो, जेजून केलें तशेंच बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. आमी कितें करुया? इश्टानो, ह्या दिसांनी PPCची इलेक्शनां चलतात थळाव्या एट द ग्रास रूट लेवल. आनी गोडेक म्हजो पाद्री भाव उलो मारता पोरजेक, येयात, आमची पवित्र सभा उखलूंक जाय. आमची पवित्र सभा बेसुरवाणी कशी उरूंक जायना. आमची पवित्र सभा सुडसुडायन बोललेली जावंक जाय. कित्याक ती पवित्र सभा क्रिस्ताची आनी क्रिस्त आमचें मस्तक आनी आमी ताचे सांदे.
सांदे कशें आमी सुडसुडायेन आमचो वावर करपाक जाय. आयज ह्या वावराक कितलीं जाणां गुल्ल जाल्यांत गाय. म्हजेर हें आनी हें घेंजेटूच नाका. आमी कित्याक करुया हो वावर. लोकांचें जाय तें आयकूंक पडटा. लोक नाका जाल्लीं उतरां उलयता. हें कशें जातलें. ना, हांव बाबा तातूंत भाग घेना. तो आयलो स्पेनाक साकून. ओगें बसूंक जातालें. स्पेनाक साकून आयलो देवाचें राज परगटपाक, ओतमें सांबाळपाक. आनी बाबा भयणींनो, आमी जाणां हांगा साकून चायनाक गेलो, जापानाक गेलो, सगळे कडेन पावलो, सगल्याक देवाच्या राजाचो परजोड फांकयलो, देवाचें राज पसरायलें. तुका आनी म्हाका उलो मारलेलो आसा, कित्याक आतां तुजो म्हजो वेळ धांवता. हें देवाचें राज परगटपाक जाय. तेच पासत वांगडी कसो तर तुका भाव भयणां तुजीं एट अ ग्रासरूट लेवल विंचून काडटात जाल्यार बाबा भयणींनो, तुमी तातूंत ह्या वावराक खांद मारात. याज्ञिकाचे हात जायात, पांय जायात. कित्याक आयज घोडेक सोबे माजार आमच्यांनी देवाक परगटूंक जायना. जायत्यो आडकुडी आसात. पूण तुज्या म्हज्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान, देखींतल्यान, चालींतल्यान क्रिस्ताक परगटूंक जाता. हें एक सत. म्हणटकूच क्रिस्ताची देख घेवया. भाग्यवंत फ्रांसिसान दाखयलां तें आमच्याय जिवितांत. कित्याक ताका आमी गोंयचो साहेब, प्रोटेक्टर ऑफ गोवा असलें टायटल दिल्लें आसा. म्हणटकूच हे दिशेन आमी जण एकलो फुडें या. दुसरे सुवातेर बाबा भयणींनो, व्हडपण सोडलें. जेजून कितें केलें? व्हडपण सोडलें. जायत्यो मिलाग्री केल्यो. लोक ताका राजा कसो पळयता करूंक सोदतालो, तें ताका नाका. ताणेंय बीन तशेंच केलां. व्हडपण सोडलें. ओतमो राखपाक तो वावुरलो आनी दुसऱ्याच्याय ओतम्यांची राखण करपाक तो देसां देसांनी भोंवलो. म्हणटकूच आमचें व्हडपण कोणाचेर? आमचें व्हडपण क्रिस्ताचेर दवरुयात. ताचे उद्देशी तुका म्हाका व्हडपण मेळूं दी आनी बापाक मोहिमा मेळूं दी सर्गीच्या वैभवान. आनी हे तरेन एका दिसाक म्हजो तुजो वावर सोंपल्या उपरांत ह्या धर्तरेर हांव आनी तूं सर्गीच्या वैभवान पावूं दी. हें जेजून केलें. आनी सोर शेवटाक बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. जण एकल्या पासत मागता, विनंती करता. म्हणटकूच हेंच तुका आनी म्हाकाय मेळटलें. ताणेंय तें मेळोवन घेतलां. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणींनो, खेरीत भाशेन आमी सगल्याक सोगोट जावया. सगल्याक जेजू सगल्यांक सोगोट जालो. ताणें कोणाक भायर रावंक ना, ताणें कोणाक पयस दवरूंक ना. हांव तूं केदोय व्हडलो मनीस जावं, सगल्यांक आपणावया. सगल्यांक सोगोट जावया. हातून तुजें आनी म्हजें बरेंपण आसा. हें तर अशें सिनदल चर्च आमकां सगल्यांक वेंगोयता आनी सगल्यांक वेंगोवंक आमकांय आपयता. म्हणटकूच हें करुया. बरो सामारितान कोण तो? कसल्या कास्ताचो? कोणाक हांवें आदार करूंक जाय हें ना. सगल्यांक आदार कर. तो मनीस, ती भयण, तो भाव गोडे गरजेक सांपडला, तूं आदार कर आनी तातूंतल्यान बरो सामारितान म्हूण दाखय. हें देव आमचे कडल्यान मागता. आनी हें जेजून आमकां केलां. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरूय ही आमकां जण एकल्याक देख जाता. म्हणटकूच सगळे तुजें म्हजें जावं दी असलें धोरण घेवन हांव तूं जिवितान जिवोवया. आनी हे दिशेन आमी तर गेलीं
कित्याक गोडेक खुरीस आमच्या जिवितान येतले जाल्यार तोच जेजू तुका आनी म्हाकाय म्हणटा ते खुरीस घे मरे बाबा आनी म्हजे फाटल्यान ये. खुरीस घेना आसतना जेजूचो पाटलाव कोन्नाका. कित्याक खुरीस ना थंय जेजू ना, खुरीस आसा थंय जेजू आसा. सादे जिवितान तुज्या म्हज्या खुरीस जायते एम्पल ऑफ क्रॉसीस आर कमिंग. हाव डू आय फेस? हें बरे भाशेन करुया. कित्याक तातूंतल्यान हांव दुसऱ्यांकूय आदार जाता, दुसऱ्यांचोय खुरीस घेता आनी हेच दिशेन म्हाका संवसारान पाठयला. हेंच मिसांव म्हजें तुजें बेआस्तोर जाणांक धाडलेले तेच भाशेन तुका म्हाका धाडला टू प्रोक्लेम हिम थ्रू माय वर्ड्स, एक्शन अँड गुड डिड्स. हेंच जण एकल्याक जेजूचेच मोजतीन फावो जावं, जेजूनूच आमकां फावो करूं आनी बागयोंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी मुखाल्लीं पावलां मारूंक देव आमच्या सांगाताक रावूं. आमेन.